दुधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपाच्या फीचेर गोंय पर्यटन उदरगत मंडळान अचकीत 177 रुपयान वाड केल्ल्यान ट्रेकिंग गायड्सांनी विरोध केलो। हो दर बेगींतल्या बेगीन रद्द करचो अशी मागणी ट्रेकिंग गायड्सांनी केली। उपरांत दुधसागर धबधब्याचेर कोणाचीच दादागिरी खपोवन घेवचे ना अशें GTDCचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी सांगलें। गोंयभर फामाद आशिल्लो कुळ्या वाठारांतलो दुधसागर धबधब्याचेर गोंय पर्यटन उदरगत मंडळान ट्रेकिंग करपाच्या फीचेर 177 रुपयान वाड केल्ल्यान ट्रेकिंग गायड्सांनी विरोध केलो। पयलीं एका पर्यटकाचे 327 रुपया आशिल्ले, पूण सद्याच्या दरांत एकल्या पर्यटकाक 200 रुपया, प्रवेश फी 100 रुपया जाल्यार गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाक 177 रुपया आनी गोंय रान उदरगत महामंडळाचे 50 रुपया, वट्ट 527 रुपया जाता। देखून हो दर रद्द करचो अशी मागणी ट्रेकिंग गायड्सांनी केली। जे मेरेन मागणी पुराय जायना ते मेरेन पर्यटकांक ट्रेकिंगेक व्हरचें ना अशें तांचें म्हणणें। इतली वर्सां जालीं आमकां केन्ना कांयच त्रास करना, फॉरेस्टान करना, खंयच्या आमदारान करना, कांय करना। हे फावट आमकां GTD चार्जीस लायले 175 रुपीज, 177 GFDC थंय प्रोविजन कांय ना। गेस्टां समज कितें जाली पडली जाल्यार आमचे गायड जावं गेस्टां हेल्प करून आमी एकमेक खानार मारून जावं स्टेशनार वचून सायबा सारके पांयां पडोन आमी तेका इंजिनान घालून जावं कितें बुरशें घालून घेवन जालें। प्रोविजन कांय ना जाल्यार तांकां आमकां फक्त 100 रुपया टिकेट जाय फॉरेस्टाची आनी ताजे वयर कांयच नाका। आतां कितें केलें सरकारान सद्या कितें केलें तुमी? सरकारान कितें केलां 100 रुपया फॉरेस्टा टिकेट काडल्या, GFDC 50 आनी GTD चार्जीस कालच्यान 16 तारखेच्यान GTD चार्जीस कालच्यान केला। कितले तो 177 पयलो कितला ना नाहलोच पयलो कांयच ना। GTDC आसा पळय तेंच्यांनी तुमकां कितें फॅसिलिटीज कांयच ना। आमी म्हणटा कितें GTDC जावं GFDC 50 काडटा पळय आनी 177 GTD चार्ज कालच्यान चालू केला काडटा पळय, कितें तर प्रोविजन करपा जाय। दुधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंग फी वाड जाल्ल्याचे GTCDचे अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकार हांचे कडेन उलोवप केले तेन्ना ताणें सांगले ते अशें, वाड केल्ल्या शुल्काची फी पर्यटन दितले, ट्रेकिंग गायड्साचो कांयच संबंद ना। ह्या वेवसायाच्या दलालांचे आळवण घालपा खातीर आनी पर्यटन सुरळीत करपाचो उद्देश, ह्या विशीं कोणाची दादागिरी खपोवन घेवचे ना। आमी कुळी गांवांत आसा, ज्या जाग्यार दुधसागर पर्यटन स्थळ आसा आनी हे जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळाचेर पावसांत सुद्दां वचपाक ट्रेकिंगा द्वारे वचपाक मेळटा। पूण कितलींशींच वर्सां जालीं लोकल जे भुरगे आसा थंयचे ते ट्रेकिंग करपा खातीर तांकां पर्यटकांक घेवन वयताले, पूण अशें जालां की तांकां आनी कसलीच फी नासलेली, फक्त फॉरेस्टाक 100 रुपया दिताले ते फॉरेस्टाची दर आसा तो दर दिताले। GTDC लागनासली, GFDC लागनासली, कांयच लागनासलें। पूण आतां ह्या वर्साच्यान GTDC लागली, GFDC लागली आनी नाका जालो दर तेंच्यांनी लागू केला म्हणून तेंचे भितर नाराजी पसरल्या। आनी हो जो दर आसा तो GTDCचो 177 रुपया आसा आनी GFDC आसा तो दर 50 रुपया आसा। हे दर आमकां नाका अशें म्हणून ते म्हणटा। आमकां 200 रुपया आनी फक्त मेळटा ते आमी ओके आसा आनी 100 रुपया जे फॉरेस्टाक दिता ते आमी दिता गेटीर, पूण 177 आनी 50 रुपया जो GFDC दर आसा तो आमकां नाका। विनाकारण पर्यटकांक इतलो दर लागू करनाका, तेणी करून पर्यटकाचेर हांगा परिणाम जातलो अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी दुसरें म्हणल्यार जे GTDC मार्फत 177 दर लायता ते कित्या खातीर लायता अशेंय ते म्हणटा की आमकां कसलीच सुविधा ना कांय ना जाल्यार हो दर लावन आमकां कितें फायदो आसा अशें ते म्हणटा। पूण हो दर लायता आनी हांगा विनाकारण पर्यटकांक हांगा डिस्टर्ब केल्ले, पर्यटन मोसमाक डिस्टर्ब केल्ले अशें ते म्हणटा। जो पर्यंत हो दर फाटीं घेयना, अनाठायी लायलेलो दर 177 आनी जो GFDCचो 50 रुपया, तो पर्यंत आमी हांगा वॉटरफॉलाक गेस्ट घेवन वयचे ना अशें ते म्हणटा। गोमंतक TV खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर।